सनबर्नाचे इज अ प्रायवेट इव्हेंट आणि ते डिसिजन घेतला आसतलें हांगा ताका सिंगल विंडो कांय जायना चड दारां आनी आमची जनेलां खटखटावची पडटा चड जाता सो ते उदगडीन तो मुंबय गेला आसतो मायकल लोबो म्हणटा कितें तो म्हणटा गोंयानूच जाय आनी वागातूरच जावपाक जाय म्हणटा तो परतून हाडपा खातीर जर मागीर ताजे बरोबर पार्टनरशीप करची पडली कोणा बरोबर ते हरिंदर सिंगा ना ते पळय ताका तो बेजिकली उलयता दोन भशेन आमी पळोवंक जाता EDM म्हणटा तें इज अ पॉप्युलर फेस्टिवल वीच हॅपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जगान थोडे जाग्यांचेर हें जाता सनबर्न म्हणटा ताका एक ब्रँड व्हॅल्यू वाडी जाल्लो आतां नॉर्थ गोवान म्हाका सनबर्नाचें ऑब्जेक्शन इतलें आहा की जेन्ना क्रिसमस सिजन आसता तेन्ना गोंयच्यो आमचे ट्रेडिशनल डान्सीस ट्रेडिशनल इव्हेंट्स आमचे रेस्टॉरंट हे आमकां चान्स मेळूंक जाय जोडपाक त्या टायमार सनबर्न येता आनी जोडटा वीच इज नॉट अ व्हेरी गुड थिंग सो बट सनबर्न त्याच टायमार येता आनी लोक त्याच टायमार गोंयां येता सो एक तो आमचो एन्युअल कॅलेंडर इव्हेंट जाल्लो तो आतां जो बंद जालो जाल्यार मायकल लोबो कलंगूट आनी ताची बायल शिवोले मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी थंयचे बिजनेसीस चड करून वागातोराच्या परिसरांत ते सनबर्नाचेर जोडटात आनी ते आफ्टर पार्टी म्हणटा तातूंत तांची जोड आसा सो म्हाका दिसता ताणें ते हातूंत ते विचार करून ते उलयला आसतलें सावथ गोवान सनबर्न नाका म्हणून एक फिलींग तांकां दिसता की सनबर्ना खातीर ड्रग्स येतले आतां वस्तुस्थिती अशी आहा की ड्रग्स पावल्या सो सनबर्ना खातीरच येतले अशें ना ते पूण ते पावल्या पूण EDM आमकां सावथ गोवान नाका अशें एक निश्कर्श जाल्लो सगळ्यांचो नॉर्थ गोवान ते आसा ते उरूंक जाय आनी तो कॅलेंडर इव्हेंट जाला म्हणून ते मायकल लोबोन म्हणला आसता ताजे फुडें इट्स नॉट इन माय तुमकां मात कितें जाय काय ना म्हाका जाय और म्हाका नाका इज नॉट अ थिंग इट्स अ कमर्शियल व्हेंचर कोण तरी पळय शेकड्यांनी कोटी रुपया मोडून बरे DJs जगांतले ते हाडटात तातूंत इन्वेस्टमेंट आहा तातूंत प्रॉफीट करपा खातीर ते करतात हांगा जर प्रॉफीट खावपाक हांगा जर कावळे चड लागतात हांगा जर सिंगल विंडो सोडून खूब दारां आसा खूब जनेलां आहा खटखटावपाची जाल्यार ताका तो त्रास जाता आसतलो इज ऑफ डुईंग बिजनेस ताका मेळना म्हणून तो वता आसतलो सर पूण जीत म्हणटा की वयता जाल्यार वचूं पूण कितें तरी वेगळें न्यू हाडात म्हणटा हांवें जेन्ना आमचो सरकार आशिल्लो तेन्ना सनबर्न चड शापादां उलयता अशें तशें म्हणून आमी एक ऑल्टरनेटीव हाडिल्लें कितें हाडिल्लें आमी कसलें फेस्टिवल टुमोरोलँड ना टुमोरोलँड आमी एक खंयचें फेस्टिवल हाडिल्लें आमी टायम आउट इट वॉज ऑल्सो EDM ना सेम जाग्यार EDMूच आशिल्लें सेम वागातोरूच केल्लें बट इट वॉज नॉट बाय परसेप्ट इट वॉज नॉट सनबर्न इट वॉज अनदर EDM यशस्वी जालें भरपूर तरणाट्यांक पास पीस दिले पयशे कोणाले खाले ना पूण इट्स अ बिजनस मॉडेल तो चलपाक तें कांय आमचो धंदो न्ही आमी तें स्टार्ट करूंक शकना सरकारा कडेन कापासीत आहा ESGन करचें एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान सनबर्न करची पयशे जोडचे शेकडे 100-200 कोटी जो परसेप्ट जोडटा तो तांणी जोडचे आनी हे जोडून तांणी सगळ्या कडेन आमचे कला आनी संस्कृती एक बूस्ट दिवपा खातीर आमची एक नॉर्थ गोवाक एक सावथ गोवा तियात्रा खातीर फक्त एक प्रॉपर थिएटर तियात्र आनी नाटकां खातीर करची हे गव्हर्मेंटा कडेन कापासीत आहा हें करची ना ESGन सनबर्न करची गव्हर्मेंट इव्हेंट पास दिवचे न्ही विका पयशे जोडा आनी एक तियात्रिस्टांक आनी नाटककारांक एक म्हापश्या केन्नाच्यान जाता म्हणटा खंय जाता जायत ना शाहजहानाचें हें कितें तें आमचें ताजमहालूय तयार जायना ते सायडीन रवींद्र भवन बंद पडला तो म्हणटा टेंडर काल दिता टेंडर जातलो केन्ना सिजन गेलो तियात्रिस्ट म्हणटा ते एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ तियात्रिस्ट ना जावपाचें आहा सो हाजे खातीर सरकाराक जर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग करपाची कॅपेसिटी आहा जाल्यार हें ताणें करचें सनबर्न वता वचूं सनबर्न येता म्हणटना आमी बंद केल्लें आनी ऑल्टरनेट केल्लें टायम आउट नांव दिलें कॅपेसिटी आसपाक जाय ती तांकां जर कॅपेसिटी आसा वयलें सकयलें इंजीन घट आहा सो वयलें इंजीन गरज ना हेच इंजिनाच्यान करूं येता तें तेन्ना चिल्ली तकली जाय
मायकल मायकल म्हणटा संदनाक लागून गोंयची इकॉनॉमी बूस्ट